सरकारान पावाचो प्रेस 5 रुपया तरी करूंक दिवचो अशें गोंयच्या पोदेरांचे संघटनेन मागला। सरकारान सबसिडीचेर मैदो दिलो म्हूण जायना, पाव करपाक लागपी बाकीचे सामानय म्हारग जाला अशें संघटनेचो उपाध्यक्ष पीटर फर्नांडीस म्हणटा। सरकारान पाव करपाक लागता ते सेमी ऑटोमॅटिक मशीन घेवपाक सबसिडी दिवची अशें पोदेर मागतात। सिंगल विंडो सिस्टम करून आमकां स्कीम तुम्ही दिवची। तेन्ना सीएमान आमकां प्रॉमिस केलें की तुमकां कितें जाय तें आपल्याक सांगात, आपण ती स्कीम फुडें तुमकां जाय तशी करून दिता। गव्हर्मेंट आमकां पिठाचेर फॅसिलिटी दिवपाक सोदता, पूण पीठ घातलें म्हणून आनी उदक घातलें म्हणून ताजो पाव जायना। आयज तुका जळोव नासतना जळोव तुका 12 ते 21 हजार जेन्ना जालो तेन्ना पाव आयज 5 रुपयांक आमकां परवडना। हे प्रॉब्लेम आमचे सॉल्व करपाक गव्हर्मेंटान आमकां आश्वासन दिलां। आतां आमी आशेन रावतात की गव्हर्मेंट हे आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून हे आमकां सुटावे करतले आनी पावांचो प्रेस हो आमकां वाडोवपाक हो सबसिडी दिवन आमचो बिझनेस जाग्यार घालतले, स्थिर घालतले म्हणून आमकां आशा आसा। खंयचोच गव्हर्मेंट जो येयला तो पाव वाडोवपाक दिना। आयज पाव जो पळय आसा गव्हर्मेंटान आमकां 3 रुपयाचो आहा तो आमी 4 रुपयांनी करपाक केलो, अडेजाचो आमी 4 रुपयांनी करपाक केलो। तेन्ना बारीकर गव्हर्मेंटान आमकां थाबड तुमकां आपयले आनी बंद कर म्हणपाक लागले। आपण तुमकां 4 रुपये जाय, 3 4 रुपये जाय, आपण तुमकां 4 रुपयांचेर 1 रुपया दिता म्हणून आमी आशेन रावले। आज 1 वर्स जालें आमकां रुपया येना आनी कांयच ना। सेमी ऑटोमॅटीक मशिनां आसात, त्या मशिनांनी आमचो पाव पीठ मेजून वयता, वजन करता, कट करता आनी रावंड करून दिता। पूण आयज गव्हर्मेंटान जर मुखार जर सरून जर हे आमच्या बेकारांक जर असली जर आमची मशिनां जर आमकां दिली जाल्यार फुडाराक हो पाव सांगता ते रेटीन सांगता वेटान आमच्यान पाव आमच्यान दिवपाक जातलो। गव्हर्मेंटान आमकां 4 रुपया तर 5 रुपया तर मिनिमम गव्हर्मेंटान आमकां ग्रँट दितली। ब्रेड डे निमतान 8 ऑक्टोबराक मडगांवां पोदेरांची बसका जातली। हे बसकेक मुख्यमंत्री पर्रीकाराक मुखेल सोयरो म्हूण आपयला। रिपोर्टर समीर भट, प्रुडंटा खातीर। रेवेच्या बंदीक लागून बांदकामाचो खर्च सुमार 25% वाडटलो असो भंय PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान उक्तायला। रुपयाचें मोल देविल्ल्यान कितलेशेच कॉन्ट्रॅक्टरांनी टेंडरां फाटीं घेतल्यात। वास्को शारान उदकाचे नव्या टाकयेचें उक्तावण केल्या उपरांत ढवळीकार उलयतालो। रेवेवेल्या बंदीक लागून उदरगतीच्या कामाचो खर्च सुमार 25% वाडटलो अशी भिरात भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान उक्तायल्या। आणि सँड हो प्रॉब्लेम बिकॉज ऑफ ग्रीन ट्रिब्युनल जो आसा ताणें काही कंडिशन घातल्या कारणान सबंद गोंयांतूच न्हय सबंद भारतभर जाल्लो आसा। ह्या खातीर सगळ्यांनी सायंटिस्ट जे आसा, आमचे इंजिनियर आसा, हाजेर कितें तरी वेगळो विचार करपाची आवश्यकता आसा। 15 ते 25% पर्यंत आमकां हो फ्लक्च्युएशन लागतलें ऑल ओवर गोवा, इन स्पेशली इन रोड वर्क, आनी सँडाक लागून जवळ जवळ 15% लागतलें। 15% एक्स्ट्रा कॉस्ट आमचो कन्स्ट्रक्शनाक वाडटलो अशें म्हाका दिसपाक लागलां। इतल्या मजगती वास्को वाठारांत बांदिल्ल्या 5000 घनमीटर टाकीच्या उदकाच्या टाकीचें उक्तावण मंगळारा ढवळीकारान केलें। ह्या टाकयेक लागून वास्कोतल्या उदका पुरवणीत सुदारणा जातली। हे सगळे जर करतलो आसत जाल्यार अजून आमकां 6 म्हयने जाय, कारण हे काम आमी चालू केल्लें आसा। एक म्हणजे साळावलीची कॅपॅसिटी आमच्या आसा त्याच रिजर्वरां आनी फिल्टर प्लांटाक 25 MLD वाडोवप, परत इरिगेशनाचें उदक हाडून वेर्णा घालप आनी थंय परत 15 MLD उदक मॅन्युफॅक्चर करून तुमकां दिवप। आनी जेन्ना ह्यो गोश्टी जातल्यो तेन्नाच मे म्हयने पासून तुमकां जो त्रास आसा तो इतलो इल्लो कमी जात वतलो। वास्कोचो आमदार आसतना सुरू केल्लें काम आतां पुराय जालें म्हूण सभापती राजेंद्र आर्लेकरान खोस उक्तायली। म्हाका आयज आनंद जाता की हांवें त्या वेळार जे प्रयत्न केले, कश्ट केले, ताजें फळ आयज हांगासर मेळ्ळलें आसा। हें लोकांच्या प्रेशरा खातीरच आसा हाजी म्हाका जाणीव आसा, त्यामुळे आज हांव खूश आसा हेजे खातीर। वास्कोच्यान प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। फोंड्या एका मोबायलाच्या शोरूमान टोळयेन हात मारलो। शोरूमांतले CCTV कॅमेरान चोरांची फुटेज मेळ्ळ्या। टोळयेंतल्या कांय जाणांनी दुकानांतल्या कर्मचाऱ्यांक गजालींनी घुस्पावन दवरले, उरिल्ल्यांनी मोबायल फारायले। तांणी सुमार 50 हजारांच्या म्हालाक हात मारलो म्हणपाचे CCTV फुटेज पळयल्या उपरांत कळ्ळें। ही व्हिडिओ फुटेज पुलिसांक दिल्या, चवकशी सुरू जाल्या। पळयात शोरूमाक कसो हात मारलो तो। अरावंड सॅटर्डे 6:30 सुमार हो इन्सिडंट हांगसर म्हणजे 6 जाण आयिल्ले आनी सतले गोबायला 2 जी कपल आशिल्ले तेंच्यांनी आमच्या हांगसरल्यान एक गॅलेक्सी मेगा
एक गॅलेक्सी कोर आणि एक 3500 आणि एक डबल सिमचो फोन हांगसरल्यान बॉक्सा सयत चोरी जाल्ली. 6 जाणां एंट्री जावन हांगसर आमचो जो 4 स्टाफ आशिल्लो 4 स्टाफांक एंगेज दवरून वा तेंच्यांनी हांगसरल्यान बॉक्सा आमच्या ड्रॉवरान सगळे कस्टमर आसतना हांगसरल्यान चोरी ही हांगसर घडल्या. पोलिसांक आमी इन्फॉर्म काल केल्लें आसा आनी बाकीची सगळी कवरेज तांकां आमी पास ऑन केल्या. फुटेज जी CCTVचेर हांगसर आमकां मेळ्ळी ती आमी पास केल्ली आसा आनी IMEI नंबर्स सगळे कस्टमर हांकां पोलिसांक दिल्ले आसा. मायग्रंट चड करून मायग्रंटूच आसतले ते, कित्याक तेंचो जो अपियरन्स आशिल्लो तो सगळो भायलेच आसतले. मागीर आमकां तरी डावट आसा की हे तमिळनाडू सायडींतल्यान तशे लोक आसा. इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.